येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गोंयाक लाभल्यो 62 बायलां सरपंच आनी 64 उपसरपंच. 44% बायलां पंचाचो समावेश. कोंगूट सावन जोजो सिक्वेरा सयत आदल्या वडेगादांनी पदांचेर मारल्या एंट्री. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक अनुसरून नुस्तेमार खात्यान LED नुस्तेमारीचेर आळाबंद हाडपा खातीर नुस्तेमार समुदाया बरोबर घेतली बसका. खातें म्हणटा उबारता खर पावला, पूण प्रत्यक्षात हांची अंमलबजावणी जाता. AIFFचो प्रशासकीय समितीचो पॅनल सर्वोच्च न्यायालयान केलो रद्द. संस्थेचो तात्पुरतो सेक्रेटरी जनरल कामकाजाचेर दवरतलो देखरेख. वेंचणूक एका सप्तका खातीर धुकल्ल्या फुडें. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. LED नुस्तेमारी आनी हेर अशा बेकायदेशीर पद्दतींनी चलपी नुस्तेमारी खातीर खर पावलां उबारल्यात अशें नुस्तेमार खात्यान आनी नुस्तेमारी समुदायान कोर्टाक जाप दिल्या. बेकायदेशीर LED नुस्तेमारीचेर बंदी घालपा खातीर कितें पावलां उबारल्यात असो प्रश्न कोर्टान तांकां केल्लो. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा LED नुस्तेमारी, बुल ट्रॉलिंग ह्या प्रश्नाचेर खात्यान आयज नुस्तेकारांक संघटना, ट्रॉलर मालक, दर्या पुलीस आनी दर्यादेग राखणदाराची बसका घेतली. खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान तपासणी केल्या बगर खंयचीय बोट दर्यांत नुस्तेमारी खातीर वचोंक शकना अशी नुस्तेमारी संचालकान सांगलें. ज्यो नुस्तेमारी पद्दती बंद आसात त्यो पद्दती वापरून 800 नुस्तेमारी बोटींतल्यो 400 बोटी दर्यांतल्या जैव विविधतेक मारक थारतले असो आरोप करून गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. त्या उपरांत LED नुस्तेमारी आनी हेर बंदी आशिल्ल्या पद्दती विशीं कागाळी नोंद करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान 0832425263 ह्या नंबराचेर 24/7 हेल्पलायन क्रमांक जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी बरो नेटवर्क नासलो तरी मोबायल टावराक आजून विरोध चालूच आसा. पूण हाचें कारण म्हळ्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांनी टावराक सुवात निवडटना थळाव्या लोकांक विश्वासांत घेवंक ना. तशेंच लोकां मदीं पारदर्शकता ना आनी दूरदर्शीपणाचो उणाव. फोंड्या वयल्या बाजारांतल्या सेंट मॅरी हायस्कुला लागसार मोबायल टॉवर बांदपा खातीर फुटपाथ खणपाक सुरवात केली. आयज सकाळीं फोंड्याच्या थळाव्या लोकांनी हांगा सुमार 2000 विद्यार्थी आशिल्ली शाळा आसा अशें सांगून टॉवराक विरोध केलो. तांकां योग्य नेटवर्क आसा, त्या भायर तांकां आनीक मोबायल टॉवराची गरज ना अशें तांणी सांगलें. तर सकाळी वतना हांवें पळयलें आनी म्हाका म्हाज्या फ्रेंडांनी जालें कितें तरी खणटा म्हणून येवन विचारलें तांकां. ते म्हणपाक लागले हो नंबर घे आनी डायल कर. तर डायल केले करतकच ताणें म्हाका सांगलें की आमी वोडाफोनाचो टावर बांदता. म्हणजे परमिशन आसा? हय म्हणपाक लागलो, परमिशन आसा. पूण म्हाका कळना की विदावट द कन्सेंट ऑफ द चर्च, विदावट द कन्सेंट ऑफ द सेंट मेरी स्कूल तेंच्यांनी हे कशें NOC दिल्या काय म्हणून. बिकॉज हांगा स्कूल आसा, हे भुरगे इफेक्ट जातले, हांगा खेळटा आनी प्लस हांगा चर्चीन डेली प्रेयराक लोक आसता. तेन्ना म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन, आमच्या पोंडाच्या CO कडेन आसा की जाता तितले बेगीन हो टावर हांगच्यान हटोवपाचो. लोकांचें आरोग्य पयलीं जावन आसा. हांगा सगळ्यांक रेंज मेळटा वोडाफोनाची. हांवूय वोडाफोन युजर, म्हाका रेंज मेळटा, सगळ्यांक रेंज मेळटा. तेन्ना हें कितें पळय चल्लां, हें भितर गुड्डिल्लें आसा तें आमकांय खबर ना. हाजेर आमी चवकशी रितसर करतले, CO कडेन मेळटले आनी हाजे आमी डिटेलूय घेतले. सकाळीं फोन आयलो की मला ते म्हणलें फुटपाथ आसा ती खणटा म्हणून रोखडोच आयलो. पयल्यार ही पब्लीक फुटपाथ इज अ पब्लीक लँड. तेजेर तांणी हें टावर येवपाचो अशें आमकां कोणी सांगलें वोडाफोनाचो. हांगा स्कूल लागीं आसा, सुमार एक 2000 भुरगीं शिकता. इगर्ज पळय सायडीकूच आसा, हांगा भुरगीं खेळटा, हांगा लोक वता. इज रेजिडेन्शियल एरिया. हें अशें कोणी डिसिजन घेतलें म्हाका खबर ना. चोरयां अशें येता, हें करता, टावर बांदता, लोकांची परमिशन जाय. तर वी वील फायट, वी वील नॉट अलाव दीस टावर टू कम. वी आर ऑल विजिलंट. वील सी दॅट दिस टावर इज टेकन अवे फ्रॉम दीस प्लेस. कोणी मागणी केली टावर रेंज मेळना? आमकां कोणेंच सांगना की हिंगा टावर रेंज मेळना. तशें कांय हिंगा लोकांक रेंज मेळटा. हें टॉप लेवल फोन मारलो आमी PWD, ते म्हणटा इट्स अ पब्लीक लँड. ही फुटपाथ आनी हेजेर कितें आयल्यार तुमी ऑब्जेक्ट करपाचें. बस स्टॉप आसला हिंगा, कशें तुमी टावर हाडटा हांगा? हाचेर आमी निशेध मारता. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक.
आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 186 पंचायतींतल्या 62 पंचायतीचे सरपंच पद बायलां खातीर राखीव आसा. ते भायर 64 पंचायतीचे उपसरपंच पद बायलां खातीर राखीव आसा. हे खेपे बायलां पंचाचे प्रमाण वाडलां. कांय पंचायतींनी अर्द्यो पंच वांगडी बायलां आसात, जाल्यार बायल पंचाचे प्रमाण 44% आसा. तिसवाडी वाठारात सांताक्रूज पंचायतीत सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरिया ही बिनविरोधी निवडून आयली आणि इनासियो डॉमिनिक परेरान उपसरपंच पदा खातीर जैत मेळयलें. आगशी सरपंच एमी फेर्नांडीस आणि उपसरपंच एलेन सिल्वेरान जैत मेळयलें. कुडका बांबोळे तळावले पंचायतीत सरपंच साधना गोन्साल्वीस आणि लिना नायक तारी उपसरपंचपदी जैत मेळयले. जाल्यार शिरदोन पाले पंचायत वाठारात सुवर्णा कुंकळेकार सरपंच आणि जितेंद्र मंगेशकार हो उपसरपंच म्हणून निवडून आयलो. ह्या सगळ्या उमेदवारांक आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेराव हाणें जैतिवंत जाल्ल्यांक भेट दिवन परबी भेटयली. पळयात. घराचो सपोर्टाचेर आमी सगळीं फुडें कितें आमची उरलेली आसा कामां न्हू ती आमी बरे भशेन करून घेतली आनी कितें आनी लोकां मेरेन कितें स्किमी आसा त्यो आमी पावयतले. डेव्हलपमेंट कितें काम आसा तें आमी बेगिनले बेगीन करतले. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. म्हाज्या वोटर्सांक हो म्हाजो 3rd टर्म म्हाका निवडून हाडला म्हण तेणी आनी म्हाज्या फॅमिलीक तांचो चड सपोर्ट आहलो आनी आमच्या एक्स एमएलएन म्हाका जायतो सपोर्ट दिलो आहा. आनी ह्या आदी सरपंच आसतना हांवें जायतीं कामां केलेलीं आहा ती लोकांच्या दोळ्यांनी जायतें गेलें आहा बरें केलां म्हणून. अशें फुडें आमी एकवटान रावन सगळीं 5 मेंबर म्हाजे कडेन जाता ते भशेन आनी आमचे कडेन कितें आहा डेव्हलपमेंट करपाक ते आमी फुडें वतली आनी गांवची सुदारप करतली. एकवटान हांव मागतां परत आनीक पावट युनिटी आमच्या आगासाय विलेजीस युनिटी जावची आनी युनायटेडली सगळे एकठांय जावन ही आमी कामां करपाक. लोकांनी म्हाका हांव दुसऱ्या वाड्यार बसोन जिखलां. जेन्ना आमी पंचायत फॉर्म करपाक हांव 4 टर्म पंचायतीन जिखलोलो आहा पूण 4य टर्म हांव ऑपोजीट बसलोलो. म्हाज्या बराबर हांव कोणाचेच तोर बसोंक ना. पूण आतां हांव दुसऱ्या वाड्यार बसोन ती आमी 9 जाण एक हालीं अशें प्रॉब्लेम जावंक लागलें की म्हाका ती सेपरेट दवरपाक लागली. म्हाज्या पॅनलाचे म्हाका कोणें मनीस आसले म्हाका सेपरेट दवरपाची गरज ना आसली. I feel very proud. Yeah, so what is your goal to development or to improve the work in the panchayat? I want to grow and develop all my village people and to First of all, I thank all the members, punch members, all my voters, special voters of my village. Special thanks to my brother. I'm dedicating this victory to him always since the beginning. मुरगांव तालुक्यात बेळसाव पंचायतीत मारिया डायना गोवया सरपंच म्हणून वेचून आयली आणि किशन संकोळकार उपसरपंच म्हणून वेचून आयलो. Thank you for giving me a chance to make me. I'll try to work as much as I can for this village. I promise to be by them in all the problems people face. कुठ्ठाळे पंचायतीत सेनिया परेरा सरपंच आणि उपसरपंच दिव्या रायकार वेचून आयले. The main issue is आमचे market, which is the main issue. So we are going to definitely हे टर्माक करून आमी ते fulfill करतले at the earliest. So we will work together and we will make sure that 5 terms we will not let it go in vain. We will do our best. सांकवाळे पंचायतीत रोहिणी तोरसकर सरपंच म्हणून बिनविरोधी निवडून आयली, जाल्यार गिरीश पिल्लय उपसरपंच म्हणून वेचून आयलो. पळयात. सगळे 5 मेंबर सरपंचाक सगळे वाड्यांनी कामां करपाच्या. सगळे पंचाक सांगता की आमी वांगडा रावया, वांगडा काम करुया.
कित्याक लोकांनी आमकां निवडून हाडलेल्या वॉर्ड नंबर 1 तांकां सपोर्ट ह्या खातीर केला की त्यांचो पेस ऑफ काम करपाचो जो पेस आहा भरपूर फास्ट आहा. नुवे पंचायतीत फ्रिडाडिसा सरपंच आणि कॉन्सियाको कुलाकोस उपसरपंच म्हणून वेचून आयले. पळयात. I am an elected representative of Ward number 4 of Giri Induge, and today I am being elected as the Sarpanch of Village Panchayat Nuve by a panel of 7 members of us. I am very grateful to each and every member who is there present with me here. कळंगूटचो आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा 5 वर्सां उपरांत परतून आयला. कळंगूट सरपंच म्हणून ताची बिनविरोध वेंचणूक जाली, जाल्यार गीता परब हिची उपसरपंच म्हणून बिनविरोध वेंचणूक जाली. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोच्या पॅनलाक कळंगुटे हार खावची पडली. मायकलाच्या पॅनलाच्या पंचा वांगडा सहीत वैयक्तीक उमेदवारांनी जोसेफाक तेंको दिलो. आमी कोंगुटकार म्हणून सगळे एका हितून नेटान आमी सगळे एक जाल्या आनी आमी आमकां दोगांकूय अनओपोज निवडून हाडल्या. बीजेपी बॅक्ड पॅनल बीजेपी बॅक पॅनल अशें हे सगळ्यांक पळय हे फावटी there is no political parties involved, right? However, we were given support by BJP. आमची पंचायत सपोर्टेड बाय बीजेपी अशी जे डेव्हलपमेंट आहा ते लोकांची कामां करता आमी अपेक्षा करता आनी मागता लोकां कडेन आमचे जे मेंबरां कडसून बऱ्यांतले बरो त्यांचो फायदो घेवचो आनी ही 5 वर्सां जी आसा ती बरे भाशेन चलोवची. जोसेफ सिक्वेराच्या लिडरशिपीन ती पंचायत कालामुता खातीर काम करतली. 11 मेंबर वांगडा आसा. एज ही सेड इट इज पिपल्स पंचायत. सरकाराचो हेल्प लागता थंय थंय आमी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मार्फत कालामुता खातीर कितें बरें कितें करूंक जाय कितें कामां उरल्या ती आमी करतले. कित्याक मुख्यमंत्री फूल आमचें मंडळ बीजेपीचें मंडळ जावं आमचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे आमकां हेंचो पूर्ण पाठिंबो आसा. कालांगूट जे आमी उलयता ट्युरिजम सेक्टर तो ट्युरिजम सेक्टर नेक्स्ट लेवलार पावपाची गरज आसा. मायकलाच्या हातांतल्यान फकत कळंगूटची पंचायत निसटल्या, पूण ताच्या पॅनलांनी हडफड्या, पर्रा, कांदोळे ह्या पंचायतीत जैत मेळयले. हडफड्या रोशन रेडकार सरपंचपदी जाल्यार सुषमा नागवेकार उपसरपंच म्हणून बिनविरोध वेचून आयली. जाल्यार पर्रा चंदन हरमलकार सरपंच म्हणून, जाल्यार मायकलाचो पूत डॅनियल लोबो उपसरपंच म्हणून बिनविरोध वेचून आयलो. कानोळे एनिसेटो फेर्नांडीस आनी एमालिना जोसे डायस अनुक्रमान सरपंच आणि उपसरपंच म्हणून बिनविरोध वेचून आयले. आमच्या कडेन 3 पंचायती येयल्ल्यो. एक कलांगूट पंचायत. लोक आमचे पूण अजून पासून आमकां आमंत्रण येवंक ना. आमंत्रण येयलें की आमी वयतले. सपोर्ट केला तशें कांय ना. कितें आहा पंचायत म्हणजे लोकांची आसपाक जाय आनी लोक रावता की आपली कामां जावची. सरपंच कोणूय जाल्यार जाता पूण फायनली इफ यू आर ऑल टुगेदर सगळे मेंबर जर वांगडा रावन काम करीत जाल्यार काम बरें जाता. 10 वर्सां बरी भशेन चलयल्या आनी आमी फुडलीं 5 वर्सां पळय आहा पळय ती लोकांचे कार्य करून चलयतले. वोटर्स सपोर्टर्स आसा त्यांच्या खातीर आज म्हाका ही जागा मेळिल्ली आसा. तेच्या पयलीं हांव एक सरपंच जाल्ले आनी आज डेप्युटी सरपंच जाला आनी सगळ्यांच्या साथीत हितून हांव म्हज्या गांवाचो तसोच म्हज्या वाड्याचो हांव विकास करतलें. लोकांनी आमकां हो साथ दिल्ली आहा, तेंच्यांनी आयज आशिर्वाद दिल्लो आहा म्हणून आयज आमचे फूल पॅनल जाल्ले हांगासर. तेंकांय हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. लोकांक जाय तसलो डेव्हलपमेंट जातलो, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जातलो. आयज गरज आहा सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन एनवायरमेंट राखपाचो. डेव्हलपमेंट जाता ते कांयचे कांय जावंक फावना. डिफरन्शिएट करिनासतना म्हाज्या हिसपान सगळ्यांची कामां कानोळेकार कशें बारबर रावन सगळें डेव्हलपमेंट काम करपाचें आनी आमचो कानोळेचो गांव उंचल्या दर्ज्यार पावोवपाचो आमच्या गोंयांत. हळदोणचे काँग्रेस गट अध्यक्ष एश्विन डिसोजा हळदोणचो सरपंच म्हणून, जाल्यार अभिज्ञा सातोर्डेकार उपसरपंच पदार बिनविरोध वेंचणूक जाली.
तांकां हळदणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी तेंको दिलो. पूण फकत हळदोणा ही एकूच पंचायत कार्लोस जिखलो. हळदोणा मतदारसंघातली उरिल्ली पंचायत आदलो आमदार ग्लेन टिकलोच्या आमदारान भाजपा पॅनलाक जिखून दिली. पेडणे तालुक्यांत भाजपा फुडारपणा खाला पॅनलान अद्भुत कामगिरी केली. मोगोच्या वर्चस्व आशिल्ल्या मांद्रे मतदारसंघात भाजपाचो आदलो आमदार दयानंद सोपटे हांच्या फुडारपणा खाला हरमल, मांद्रे, मोर्जे आनी पार्शे पंचायतीत हातांत घेवपाक भाजपाक येस आयले. जाल्यार पेडणे तालुक्यांत सगळ्यो 9 पंचायती पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या फुडारपणा खाला भाजपान हातांत घेतल्यो. कमी पडलो. एक आमचे केरी आणि दुसरे आगारोडा, जाल्यार 8 पैकी हे 5 गांव, 8 पंचायती पैकी 5 गांव हे भारतीय जनता पक्षाचे सरपंच उपसरपंच हे आता निवडून आले. सर आताच आम्ही सरपंचाक विचारलेले की खंयचे पॅनल का तुमचे म्हणून, ते कांयच सांगतात सर्व धर्म समभाव असे कितें आसा पळय, सरपंच हे गांवचे सरपंच आसता. ताणें योग्य ते तुमच्या प्रश्नाक उत्तर दिलें. ताका म्हणपाचें ना आपूण अमकेचो आनी आपूण तमकेचो, कारण ताका सगळ्या गांवच्या वेगवेगळ्या पक्षाच्या जनतेक सांबाळपाचें आसा, कारण गांवचे ते सरपंच म्हणून तेंच्यांनी जे कितें उत्तर दिलां हे योग्य अशें म्हाका तरी दिसता. तर आयज तुजे कडेन तूंय नवो आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी तुजे कडेन जे चेहरे सगळे आसा ते बी लागीं लागीं सगळे नवे आसा. तूं तांकां घेवन फुडें कसो वयतलो? कितें तुजे कडेन फ्युचर प्लान्स आसा? फिचर्स प्लान म्हणजे कितें मेन डेव्हलपमेंट. पेडण्यान तुमकां खबर आहा पयलीं हांवें सदांच म्हणटालो कितें आमचे पळय इतले प्रोजेक्ट येता थंयसर आमचे भुरगे पयलीं आसचे आनी तांकां लागून हांव सदांच फुडें आसतलो. कित्याक जे पळय एअरपोर्ट सारके, आयुश हॉस्पिटल, तशेंच आतां आमचो स्टेडियम येतलो, ह्या एका आमच्या पेडणेकारांक पयलीं प्रिफरन्स आसतलो. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदतां कितें पेडणेकारांनी खंयसरूच अशें हें धरचें ना कितें म्हाजो सपोर्ट ना, कित्याक हांव जाता तितले आमच्या भुरग्यांक आमच्या एअरपोर्टार कामाक लावपाक म्हाज्या सदांच फुडें आसतलो. आनी थंयसर आहा आनी हांव सगळे कित्याक भुरग्यांनी अशें चिंतचें न्हू थंयसर मोपा अजून भुरग्यांक डिसेंबर जायसर पासून हे पोस्ट चालूच आसतले. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. AIFFचो वेव्हार चलोवपा खातीर फाटल्या वर्सा नेमिल्ल्या प्रशासक समितीच्या पॅनलाक आयज सर्वोच्च न्यायालयान रद्द केले. आयज आपल्या आदेशात कोर्टान फुटबॉल संस्थेच्या दिसपट्ट्या वेवस्थापनाचेर AIFFच्या महासचिवान देखरेख करची असो आदेश दिला. सुप्रीम कोर्टान वेंचणुकेचे प्रक्रियेत बदल करून 1 सप्तकाचो वेळ वाडयला. नामांकन प्रक्रियेत बदल करपा खातीर प्रस्तावित केल्ल्यान 28 ऑगस्टाक जावपाची आशिल्ली AIFF वेंचणूक 1 सप्तक स्थगीत करपाचो प्रस्ताव केंद्रान केल्लो. AIFF वेंचणुके खातीर मतदाराची वळेरी राज्याची वांगडी आनी 35+1 सहाय्यक तडजोड करतले अशें न्यायालयान सांगलां आनी तोच रिटर्निंग ऑफिसर उरतलो अशें न्यायालयान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. AIFF वेंचणुके खातीर रिटर्निंग ऑफिसरान वालांका आलेमांवच्या अध्यक्ष पदाच्या उमेदवारी खातीरचो अर्ज न्हयकारलो. तिका अनुमोदन दिवपी वांगड्यांनी खंयच्याच नामांकन कागदाचेर स्वाक्षरी करूंक ना असो आरोप आसा. रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हान दिल्ले अधिसुचोवणेंत आलेमांवचे कागदपत्र कायदेशीर रितीन वैध नाशिल्ले अशें म्हटलां. ताका अनुमोदन दिवपी दमन आनी दीव फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष अमित खेमानी हांणी आपूण खंयच्याच उमेदवार अर्जाचेर सय करूंक ना अशें सांगलां. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो. मदीं 1 वा 2 फावट कांय वाठारांनी चड पावस पडूं येता. 5 दिसाच्या हवामानाच्या अदमासा प्रमाण ह्या सप्तकात बरोच पावस झडटलो. थळाव्या लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 22 तारखे उपरांत पावसात उणाव जातलो. सद्याक अरबी दर्यांत खर हवामान तयार जाल्ल्यान बोटीकारांक 23 तारखे मेरेन दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. आयच्या दिसा खातीर उंच ल्हारांची शिटकावणी जारी करूंक ना. जाल्यार आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. आयज फाल्यां चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. शुक्रार मेरेन पावसाचो शिवर चालूच उरतलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 23 तारखे मेरेन नुस्तेकारांक शिटकावणी, उंच ल्हारांची शिटकावणी जारी करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात.
मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.